पर्पल फेस्ट सोंपल्यार आता 2 म्हयने जाले। त्या वेळार दिव्यांग भुरग्यां खातीर हाडिल्ल्यो रिक्षा अजून मेरेन थंयच आसात। सुमार 2 म्हयन्या उपरांत ह्यो रिक्षा थंयच दुर्लक्षायेत पडिल्ल्यो आसात। 2 म्हयन्या उपरांत तांकां जाग आयली आनी आता थंयच्यान त्यो रिक्षा काडपाचें काम चालू आसा। आयज आमी आसात आयनॉक्स पणजी हांगासर आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवपाक शकतात ह्यो ज्यो फाटल्यान रिक्षा दिश्टी पडटा त्यो फाटले 2.5 म्हयने जाले हांगासरूच आसात आनी खंय तरी आयज ह्यो रिक्षा हांगासून व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न पळोवपाक मेळटा। कारण म्हणजे ह्यो रिक्षा ज्यो हाडलेल्यो त्यो रिक्षा पर्पल फिस्ट जे जानेवारी 8, 2023 ह्या दिसा हाडलेल्यो ह्यो रिक्षा। हे रिक्षा हाडपाचें कारण म्हणजे हांगासर जे पर्पल फिस्ट जे दिव्यांग भुरग्यां खातीर जावं दिव्यांग लोकां खातीर हांगासर जो फेस्टिवल जाल्लो त्या लोकां खातीर हाडलेले। जाय थंय तांकां एक रावंड मारून हाडटाले, म्हणजे जांकां जंय थंय भोंवपाक वचपाक जाय थंयसर भोंवपाक व्हरून हाडटाले। पूण फाटले 2.5 म्हयने जाले ह्यो रिक्षा हांगासरूच आसल्यो आनी आयज खंय तरी ह्यो रिक्षा व्हरपाचो तेंचो तुमी यत्न पळोवपाक शकता। आनी ह्या रिक्षांक जर पळयत जाल्यार फाटले 2.5 म्हयने जाले ह्या रिक्षांचेर इतलो धुल्लो बसलेलो आसा, इतले तेजेर कोणाचोच लक्ष ना अशें दिश्टी पडटालें। पूण खंय तरी आयज तांकां वेळ मेळ्ळा ते रिक्षा हांगासून व्हरपा खातीर। जाल्यार तुमी पळोवंक शकता ह्या रिक्षांची कितें अवस्था जाल्लेली आसा। कारण म्हणजे तांचेर सारक्यो नव्यो रिक्षा ज्यो आसा त्यो फक्त पर्पल फिस्टा खातीरूच यूज जाताल्यो आनी त्यो तश्योच थंयसर पडून आशिल्ल्यो, तांचेर धूळ बसलेली आसा। जाल्यार हाचेर कोणाचोच लक्ष नाशिल्लो काय कितें असो प्रश्न हांगासर येता। जाल्यार गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर।